हांव उत्कर्षा सुभाष लोटलीकर वास्कोच्यान तुमच्या मुखार सादर करता श्री अशोक रघुवीर चोडणकर हांणी रचिल्ली कविता कश्टांचे फळ मेळटलेंच। जल्म दिवपी आवय बापूय म्हज्या आयुश्यांतले पयले शिक्षक, मुळावें ते उच्च शिक्षण दिवपी जिणेंतले दुसरे मार्गदर्शक। तांणीच शिकयलें सुसंस्कार घडयले, दिक्षा दिली सतमार्गार चलत राव, इच्छाशक्त वाडयत धांवत राव, कश्टांचे फळ मेळटलेंच। तांणीच शिकयलें सुसंस्कार घडयले, दिसपटीत कार्य करीत राव, फळाची चिंता करूं नाका। आंगांत शक्त आसा मेरेन कश्टांची चपला झरयत राव, इच्छाशक्त वाडयत धांवत राव, कश्टांचे फळ मेळटलेंच। तांणीच शिकयलें सुसंस्कार घडयले, हें यूग कश्टांचें, अरिश्टाचेर जैत जोडपाचें, निसरून पडल्यार उठून धांवपाचें, दर्या आंगात जागयत राव, इच्छाशक्त वाडयत धांवत राव, कश्टांचे फळ मेळटलेंच। तांणीच शिकयलें सुसंस्कार घडयले, जिविताक एक अर्थ आसा, ध्येय सदाकाळ जिवंत दवर, पांयांक गती आसा मेरेन निर्शेवणेक फाटीं उडयत राव, आत्मबळाचे बळगे घेवन धांवत राव, इच्छाशक्त वाडयत धांवत राव, कश्टांचे फळ मेळटलेंच। तांणीच शिकयलें सुसंस्कार घडयले, धांवत राव, निर्शेवणेक फाटीं उडयत राव, दर्या आंगात जागयत राव, इच्छाशक्त वाडयत धांवत राव, कश्टांचे फळ मेळटलेंच। देव बरें।